ब्रिज जे एक पणजे शहराक लागून इम्पॉर्टंट लिंक आसा. म्हाका दिसता पणजे शहराचो खुबसो ट्रॅफिकाचो ट्राण म्हणजे बस स्टँडा वयल्यान ताळगांव वता, बस स्टँडा वयल्यान मेर्शे वता, ती ओल्ड पाटो ब्रिज नाल्यार न्यू पाटो ब्रिजा वयल्यान घुंवन येवन मळ्यांतल्यान सगळे रूद ओरेमांतल्यान रोड करून जी वता आनी डायरेक्ट मळेकारांक लागून एक लिंक हो ब्रिज आमच्या सरकारान घेतला. युद्ध पातळीचेर काम चालू आसा आनी फायनल स्लॅब मळा ब्रिजाचो ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक आमी घालता. म्हणजे टोटल 4 लेन प्रोजेक्ट, तातूंत 2 लेन प्लस एक सर्वीस ब्रिज आनी दुसरी 2 लेन जेन्ना पायपलायन ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार येतली आनी ती पायपलायन सर्वीस ब्रिजार शिफ्ट जातली. हो प्रकल्प म्हाका दिसता आमचो पयलो टप्पो जो 2 लेन आनी सर्वीस ब्रिजाचो आसा हो 30 तारखेक आमी ब्रिजाचो निमणो स्लॅब कंप्लीट करता आनी ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता एक 15 दीस लागतले ते दोनूय वटेन रॅम्प करून तांचेर पेवर्स घालून कनेक्टेड रोड करपाक. 15 जुलय पर्यंत सगळें जावपाक जाय. टोटल कॉस्ट कितलो जालो? टोटल कॉस्ट ताचो 23.95 लॅक्स आसा, म्हणजे जवळ जवळ 24 कोटीचो ब्रिज. तातूंत दोनूय टप्पे येता, म्हणजे 2 लेन सर्वीस ब्रिज आनी दुसरे 2 लेन. तातूंत म्हाका दिसता 15 कोटीचो हो पयलो टप्पो आसा. रुईद ओरेम आमी सिटीचो आउट गोईंग ट्रॅफिक आनी मळ्यांक वता, मेर्शे वता, जो आमचो सांताक्रूज वता, भाटल्यांक वता तो ट्रॅफिक, सगळो ट्रॅफिक ह्या ब्रिजा वयल्यान रुईद ओरेम बायपास करून वतलो. सो म्हाका दिसता एक पणजेकारांक लागून भायर वतना जी ट्रॅफिक कंजेशन जाता सकयल आमच्या ओल्ड इन्कम टॅक्स ऑफिसा कडेन कोर्टीन, तो खुबसो रिलीव जातलो. प्लस सिटीचो ट्रॅफिक मळ्यांतल्यान जो ट्रॅफिक येता सिटीन येवपाची गरज ना, भायल्या भायर वचपाक शकतलो. 3.5 मिटराचे 2 लेनी आसात आनी प्लस फुटपाथ 1.5 मीटर 2 मिटराचो फुटपाथ लोकांक चलपाक लागता. इट इज मेंट फॉर ऑल टायप्स ऑफ व्हेकल्स.